एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 7. आणि सरीसपरान म्हळे, हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचे दळदीरपण पळयला. तांकां दगदितेल्या अधिकारांत फुडका मेळचे खातीर तांणी मारलेली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. विजडम चॅप्टर 16 वर्स 12. कित्याक कसलो सालो पलव वा लेप तांकां बरी करूंक सकूंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या सोबतान सरीसपरा तांकां बरी केली. Jeremiah chapter 33 verse 6. पूण हांव तांकां वखात आनी सवस्काय हाडटलो. हांव तांकां बरी करतलो आनी तांकां उदंड मापान शाश्वत शांती दितलो. Jeremiah chapter 30 verse 17. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गाय बरे करतलो. उलयता तो सरीसपर. Psalm chapter 107 verse 20. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. James chapter 5 verse 15. बवार्थान केल्ले हे मागणे पिडेस्ता बरें करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. Mark chapter 10 verse 52. जेजू ताका म्हणालो, वोस आनी तुज्या बवार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. Isaiah chapter 53 verse 5. पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. तांच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 17. अशें पूर्ण जाले इसाइया प्रवादान सांगलेले ते. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वयली.